नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोनान स्टॉक मार्केट क्रिटिकल, पेट्रोला उपरांत भांगरूय पडले। 18 मार्चा सावन येस बँक निर्बंध मुक्त। आरबीआयची घोषणा, रेपो दर आसा तस्सो। गोंयांत सॅनिटायझर मास्कांचेर लूट, बोंडला बंद। कोरोनाक आळाबंद घालूंक गर्दी करूं नाकात म्हूण सरकारच सांगता। स्वताच करतात झेडपीच्यो सभा। झेडपी वेंचणुकेंत कोरोना पातळत म्हूण गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। सरकारान कोरोना विशीं घालून दिल्ले प्रोटोकॉल मोडपी आस्थापनाची लायसनां रद्द करतले। प्रायव्हेट आनी सरकारी इस्पितळांनी ट्रिटमेंटाची एकच रीत थारायतले। विश्वजिताचें हिट ऑन। जामावलेचो गुलाल मंगळारा, लोकांनी मास्क घालून येवचे, सॅनिटायझर हाडचे, गर्दी करची न्ही। जमता जाल्यार गुलाल सोंपल्या उपरांत सुशेगाद दर्शन घेवचें, देवस्थान समितीचो उलो। पर्रीकाराच्या मिरामारच्या स्मारका आड याचिका, नो डेव्हलपमेंट झोनात स्मारक नाका म्हूण आर्ग्युमेंट। कोरोनाक लागून हायकोर्टात फक्त अर्जंट केशीच, स्मारकाची केस धुकल्ली। धारबांदोडे प्रचार सभेत मुख्यमंत्र्याचे सुदीन ढवळीकाराचेर फार मुख्यमंत्री म्हणटा सुदीन परत मंत्री जातलो म्हूण विसरात। फुडले वेंचणुकेंत बीजेपी स्वबळार। वाळपय चर्चीचो पाद्री फादर डॅनियल आफोंस एक्सिडेंटात सोंपलो। हिट अँड रन केस, वास्को बिट्स पिलानी हायवेर एक्सिडेंटात 2 जाण सोंपले। गाडयेच्या ड्रायव्हराक अटक। आनी राज्यपालांक कांयच काम आसना, कोणाच्यो कटकटी केस्तांवां नाका, खावन पिवन सुसेगाद। उत्तर प्रदेशांत बागपतांत एके कार्यावळीत गोंयच्या राज्यपालाचें सनसनाटी वक्तव्य। कोरोनाच्या भयान स्टॉक मार्केट क्रिटिकल। सेन्सेक्स 2700 पडून 31,000 म्हऱ्यान। निफ्टी 800 पडून 9,000 म्हऱ्यान। भांगर पडून 10 ग्रामाक 40,000चेर। देशभरांत कोरोना दुयेंती 129, महाराष्ट्रांत तातले तातूंत चड। अर्थवेवस्थेक थाकाय म्हूण 18 मार्चा सावन येस बँक निर्बंध मुक्त। आरबीआयची घोषणा, रेपो दराचेर निर्णय परिस्थिती पळोवनूच। गोंयांत डिमांड पळोवन सॅनिटायझर मास्कांचेर लूट, बोंडला लोकांक बंद। कोरोनान अमेरिके सारकेल्या मोठ्या राष्ट्रांचे अर्थवेवस्थांबरोबरच भारताचे स्टॉक मार्केट हालता। सोमारा सेन्सेक्स 2700 जाल्यार निफ्टी 760 पडलो। आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चे तेल पडल्या उपरांत भांगर म्हयन्याभराक 45,000 वयल्यान 10 ग्रामाक 40,000चेर पावला। गलगलाक आयिल्ल्या मार्केटाक थाकाय म्हूण रिझर्व्ह बँकेन हालचाली सुरू केल्यात। मोठ्या राष्ट्रांच्या अर्थवेवस्था हालिल्ल्यान शिखर रिझर्व्ह बँकांनी दर कपात सुरू केल्या। अमेरिकेचे फेड रिझर्वान राती व्याज दर 0 मेरेन देंवयले। भारतीय रिझर्व्ह बँक परिस्थिती पळोवन खंय रेपो दराचेर निर्णय घेतली। मात येस बँक 2 दिसांत निर्बंध मुक्त। येस बँकेचे खातेधारक 18 मार्चाक सांजे 6 उपरांत आदले भशेन वेव्हार करूंक शकतले। Yes Bank has enough liquidity to meet any requirement. If, I repeat, if there is a requirement, the Reserve Bank will provide necessary liquidity support to Yes Bank to meet its requirements if such a requirement arises. So that is a comforting factor for the depositors that the Reserve Bank will support the Yes Bank with liquidities if it is required. The RBI will conduct long-term repo operations LTRO in multiple tranches of appropriate sizes up to a total amount of rupees 1 lakh crores at the policy, and this will be done at the policy rate. This will be followed by a review of the performance of our LTRO. In the context of COVID-19 is that as you are aware, the RBI and the government together, we are giving lot of emphasis on in encouraging digital payments. In times like this, when the health authorities, when government has announced to minimize social contact, to minimize
visiting of crowding places which are crowded, it may be a good idea to use digital modes of payment. दिशी दिशी कोरोना ल्हव पातळटा. आतां मेरेन 129 केशी. महाराष्ट्रांत 100 नव्यो केशी. आंकडो 38 पावलो. केरळांत 22 केशी. कोरोना व्हायरस आतां मेरेन 158 देशांनी पावलो. 1,71,000 केशी. 6,531 गेले. 5,937 क्रिटिकल. कोरोना व्हायरस पातळूंक जायना म्हूण बोंडला अभयारण्य लोकां खातीर 31 मार्च मेरेन बंद दवरपाचो निर्णय जाला. पुलिसांनी आल्कोमीटर टेस्टूय बंद दवरला. मास्क आनी सॅनिटायझर MRP परस म्हारग विकूं नाकात म्हूण लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान उलो मारला. हे आमचे फार्मासीनी 5 टायम्स द प्रायस केलो. काल कोण गेल्ले ट्युरिस्ट लोकल आमच्या फार्मासीनी गेल्ले कलांगूट आनी थिंगासोर तांकां हो प्रायस जो आहा ताका टॅग लायला सो आनी ताका जो 77 रुपीज आहा तेजे 250 रुपीज चार्ज करपाक लागले क्वॉटरीक. आयज आमी लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाक फोन मारून तांकां आपयल्या आनी धाडल्या सगळ्या फार्मासीनी टू गिव देम वॉर्निंग. पंचायत इज सेंडिंग देम लेटर्स टू ऑल द फार्मासीज, टू ऑल द सुपरमार्केट्स ऑल्सो. जितके फार्मासी आहा, जितके सुपरमार्केट आहा तांकां विजीट करतले इन द कोस्टल बेल्ट. Maybe they will start doing this in Mapsa also. They will start doing it in Penzim also. Some pharmacies are saying it's not available with them. It's out of stock. But whoever is having, they are selling at a very, very expensive price. They should not do that. And action will be taken on them. Tinka best day सोडचे ना कित्याक गव्हर्मेंटान सगळे इमर्जन्सी लायल्ली आहा. दक्षिण गोंयांत जाहीर सभांक सध्या तरी परवानगी ना. As of now, the decision is no. Okay, if things change, that decision will have to be taken by the state government, because right now state government has decided to discourage any kind of public gathering. So as of now, the decision is no. Bureau report prudent. सरकारान कोरोना विशीं घालून गेल्ले प्रोटोकॉल मोडपी आस्थापनाची लायसनां रद्द करतले. GMCंत एका पेशंटा बरोबर एका वयर मनशाक रावंक मेळचें ना. कोरोनाची लक्षणां आशिल्ल्या पेशंटां खातीर 5 खासा एम्ब्युलन्सी प्रायवेट आनी सरकारी हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंटाची एकूच रीत थारायतले. भलायकी मंत्री विश्वजिताचें हेड ऑन. GMC डिसइन्फेक्ट कशें करपाचें आयज आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की एकूच रिलेटीव पेशंट बरोबर एकूच रिलेटीव आमी भितर सोडटले. जे कितें अर्जंट केसीस ना ते पोस्टपोन करपाचो आमचो प्रयत्न. जे खंय कारण हे आमचो एक मेन हब म्हणजे ते गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी म्हणून पयर हांवें विनंती केली लोकांक की शिगमो हे सगळे गोश्टी फुडल्या वर्सा बी आमी पळोवंक शकता. पूण हे फुडले 3, 4, 5, 6 म्हयने आमकां कोणूच सांगूंक शकना की हे 2 म्हयने उरतले काय 6 म्हयने काय वर्सभर. आमी हो एक्ट 1 वर्सा खातीर इनवोक केल्लो आसा. कदाचित सगळे गोश्टी ज्यो स्टेबिलायज जाल्यात ते आमी पर एपिडेमिक आमी हे करूं शकता, पिरियड कमी करूं शकता. कांय डॉक्टर कांय प्रायवेट हॉस्पिटल म्हणटा आमचो वॉर्ड कित्याक हांगा आमचो आनी तुमचो ना. एकदां इनवोक जालो 1897 एक्ट आमी खंयचेय हॉस्पिटल टेक ओवर करूं शकता आनी तेजो वापर आमी करूं शकता. आयज हे सगळे गोश्टी मार्गार लावंक जाय. पयले आमी उलोवन ते करूं शकता पूण तांकां फाल्यां परवा इन्स्पेक्शनाक धाडपाचें केल्यार मणिपाल हॉस्पिटल, हेल्थवे, विक्टर अपोलो सगळ्यांनी आमकां मिनिमम 10 ते 15 बेड्स दिवपाची गरज आहा. क्वॉरंटायन करपाक मनशाक आनी आयसोलेशन करपाक. आमी डेडिकेटेड 108 चे एम्ब्युलन्सीस 4-5 एम्ब्युलन्सीस दवरल्या फक्त ह्या तरेचे सिम्पटोमॅटीक पेशंट्स तांकां शिफ्ट करपाक. म्हणजे हे क्रॉस हे जावचे ना आनी तांकां आनी दुसऱ्या पेशंटाक त्रास जावचो ना. प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट डॉक्टर्स एकूच लायन ऑफ एक्शन घेतले. म्हणजे ते वेगळे घेतले आमी वेगळे ना. दॅट प्रोटोकॉल ऑल्सो विल बी फायनलायज्ड बाय युनिफॉर्म अँड दॅट विल बी अप्रूव्ड बाय द गव्हर्मेंट. सो हांव जर मातसो अग्रेसीव रावल्यार म्हाका माफ करचें पूण हे जे कोण क्लब्स बी जेन्ना आमी डायरेक्टीव दितात तेंचे सगळे लायसन्सीस रद्द केले वयतले. आनी ह्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन ती ऑथॉरिटी आहा. हे जे मास क्लब्स आनी हो वेळ न्हू. क्लबिंग थोडे दीस बंद करूं शकता, बाकी सगळे गोश्टी बंद करूं शकता. इतल्याच खातीर की जीवन हे सगळ्यात म्हत्वाचें. आनी आमकां भुरग्यांची बी काळजी आहा. हांवें बी फेसबुकार पळयलां की जायते लोक इवन आफ्टर हे सरकारान निर्णय घेतले उपरांत, मुख्यमंत्री निर्णय घेतले उपरांत, आमी निर्णय घेतले उपरांत, आमच्या डिपार्टमेंटान निर्णय घेतले उपरांत तरी बी तेंचे एडवर्टायजमेंट्स फूल फ्लेज चालू आहा. आनी म्हणूनच आमकां अग्रेसीव रावन निर्णय घेवचे पडटले गोंयचे जनतेच्या हितान.
सरकाराची लोकांक गर्दी करूं नाकात म्हूण ज्ञाना आनी झेडपीक राजकारणीच शेकड्यांनी लोकांची गर्दी जमोवंक फुडें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत धरून सगळे आपलेंच फर्मान खुटयाळाक लावन मेकळे. कोरोनाचेर सरकार उलयता तितलो सिरियस दिसना. झेडपीचो प्रचार पळयल्यार दिसता. वेंचणुकेच्या बोवाळांत कोरोना पातळत म्हूण गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. कोरोनाचो संवसारभर धुमाकूळ. देशभरात 129 केशी. गोंयांत मात जीएमसीत अजून एकूय पॉझिटिव्ह सॅम्पल ना म्हूण सगळे सुशेगाद. सावंत सरकार कोरोनाचेर लोकांक सादूरकायेच्यो तोंडी शिटकावण्यो दिता, मात सगल्यो गजाली पळोवंक गेल्यार वेले वयर. मुख्यमंत्री धारबांदोड्या सभा घेता. आरोग्य मंत्री वाळपय. गर्दी करूं नाकात, कोरोना पातूंक दिवं नाका म्हणपी आरोग्य मंत्री विश्वजीत वाळपय पावना फुडें सगळे विसरलो. ही खंय निमाणी सभा. आनीक जावच्यो ना वता वता तेवूय सांगून गेलो. ह्या जगांत सगळीकडे पसरपाक लागला आनी हे आमची लास्ट पब्लीक मिटींग कित्याक ह्या फुडें आयज रातचे 12 वरांच्यान आमी निर्णय घेतलेलो आसा सरकारान की कोणी पब्लीक मिटींग आनी होळडेक खंय लग्न कार्य हे सगळे बंद करपाचे म्हणून सरकारान केंद्र सरकारान ठरयल्लें आसा. आयज ह्या दुयेंसाक कसलोच आमचे कडेन उपाय ना म्हणून आमी ह्या तरेचे निर्णय घेतले. ते वटेन मुख्यमंत्री फाटीं ना. तो सोमारा धारबांदोड्या प्रचार सभेक पावलो. आयतारा उजगांवां मोठी सभा जाली. आपलीच ऑर्थ आपुणूच खुट्याक लावन मेको. So what about ZP election campaigns? Because people go in large. सगळ्यांनी फॉलो करपाक जाय. हांव परत सांगता, माझ्या सगळ्यांक ZP इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां सगळ्या कॅन्डिडेटांक आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक माझी रिक्वेस्ट आसा, मास गॅदरिंग करचें न्ही. झेडपी वेंचणुकेच्या बोवाळांत कोरोना पातळत म्हणून भंय. कितेंय बरें वायट जाल्यार खंय मुख्यमंत्री जबाबदार. मुख्यमंत्री सांगता पळय पत्रकार परिशद घेवन की कोणेच हे मिटींग घेवंक जायना, क्लोज डोर मिटींग किंवा खंयच मिटींग जावंक जायना, प्रत्येकाने काळजी घेवपाची गरज आसा. आनी हो फूल टू लागला मिटींग प्रचार करपाक. अरे तुमी प्रचार करात, तुमचे इलेक्शन ते, पूण तूं प्रीच करता हे जाल्यार ते प्रॅक्टीस कर. आमचो देशाचो प्रधानमंत्री तुमचो लिडर बाब नरेंद्र मोदी हो सिरियसली ह्या रोगाचेर फायट करपा खातीर काल ताणें सार्क नेशना बरोबर मिटींग घेतिल्ली व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेवन. ताणें सुद्दां म्हळां की अपील केला लोकांक, तूं ट्विटर हँडल थंय चॅक कर की people should avoid closed door meetings and हे ते सगळे म्हणून. आणि this means you are not only define your own policy to declare करता आणि तुझेच policy to violate करता, but you are defying your own prime minister, which clearly shows that you are not serious on this issue at all. फाल्यां जर हांगा जर गोंयांत जर कितें जालें जाल्यार मुख्यमंत्री हाका पूर्ण जबाबदार आसतलो. आनी बॅलेट जेन्ना मारपाक वता ते बॅलेट पेपराचेर ते शिक्को घेवन मारतात. Suppose the infected person tomorrow touches that ballot and the next person goes in, naturally he'll use the same ballot, the shikko jo asa he'll use the same one for voting. So who will be responsible? So I think Pramod Sawant should think twice before speaking something. Bureau report prudent. जामावले मंगळारा दामबाबाच्या गुलालाक लोकांनी गर्दी करची न्ही. कोरोनाची रिस्क नाका म्हणून मास्क घालून येवचे, सॅनिटायझर घेवन येवचे म्हणून देवस्थान समितीचो उलो. मठ ग्रामस्थ भटजी जेन्ना गुलाल घालतले तेन्ना थंय गर्दी करची न्ही. विस्कळ रावन पयसुल्यान दर्शन घेवचें. जमता जाल्यार खंय गुलाल सोंपले उपरांत सुसेगाद दर्शन घेवचें. हांव भक्तांक लागीं एक विनंती करता की हो जो व्हायरस सगळे जगभर फाफसता, ताका लागून आमच्या गोंयांत अजून तशें कांय अजून जालें ना आनी दामबाबा कडेन तशें जावचेंय ना. पूण आमी प्रिकॉशन हें घेवपाकच जाय. त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की एकदम गर्दी करची न्ही. जाता तितले जागो दवरून एकामेका वचून जागो दवरून झुंडी करनासतना दामबाबाची भेट घेवची. सगळ्यांक भेट मेळटलीच, सगळ्यांक गुलाल घालपाक मेळटलोच. पूण जेन्ना थंय मठग्रामस्थ येवन गुलाल घालतले, भटजी येवन गुलाल घालतले, त्या टायमार तांकां मातसो वर्सां आमी थंय स्पेस दवरतात ताजे परस मातसो चड स्पेस दवरून तांकां वेवस्थीत गुलाल घालून तांणी वतरीच सगळे भक्त जे येतात तांकां गुलाल घालपाक मेळटलोच. तेन्ना हांव भक्तां लागीं परत एकदां मागतां की तांणी वेवस्थीत येवन गर्दी करनासतना, बोवाळ करनासतना वेवस्थीत दामबाबाचे गुलाल घालून दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो. आनी शक्य आसा जाल्यार गुलाल जातरीच मातशें लेट किंवा बुधवाराक दामबाबाची भेट घेतली जाल्यार ताजे इतलें बरें आनी कांय ना. कित्याक हो व्हायरस केन्ना कसो लोकां मदीं पावत हें कोणाच्यान सांगपाक जायना. हांव भक्तांक लागीं हेंय मागतां की थंय जे भक्त येतले तांणी
शक्य असल्यार हातां एक हँड सॅनिटायझर घेवचो आनी एक मास्क घालून येवचें, कारण तो तुमकांय लागचो न्ही, जे थंय सेवक आसा तांकांय लागचो न्ही, किंवा दुसऱ्या कोणाक तुमकांय येवचो न्ही. गोंय सरकाराक मिरामार दर्यादेगेर आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकाराचें स्मारक बांदूंक दिवचें न्ही म्हूण हायकोर्टांत याचिका. भरती रेशेसावन 100 मिटरां भितर नो डेव्हलपमेंट झोनांत स्मारक बांदप कायद्यान सारकें न्ही म्हूण हरकत. कोरोनाच्या फाटभुंयेर हायकोर्टूय सध्या अर्जंट केशीच घेता. स्मारकाची केस फुडें धुकल्ल्या. We filed the petition basically challenging that all memorials coming up on Miramar Beach. Now the ground that we have taken is that the state has not come up with any public policy in the matter of construction or erection of memorials on the beach. Now there will be in the future several leaders, politicians, and what we will have is basically political parties who hold majority will say that we want a memorial for our political leader, and then we will have not only one, two, but we will have several memorials on the Miramar Beach. And the Miramar Beach is a public resource. Now we have filed the PIL petition based on the public trust doctrine that Miramar Beach is a public resource. It belongs to the future generations of the people of India, of the citizens of this country, as well as the people from Goa. And this beach you cannot have memorials, obstacles, causing impediments for people who are enjoying the beach. Now we have also relied upon a one-man commission report prepared by Dr. Nankumar Kamath. His findings to say that in fact is very clearly in his findings he has stated that no impediments, obstacles should be erected on the Miramar beach so as to hinder or obstruct people from enjoying the beach. ही केस 2 वांगडी जुईजांच्या खंडपीठान सुनावणेक घेवची म्हूण याचिकादाराच्या आदोगादान मागणी केल्ली. मात सिनियर जुईज महेश सोनकाच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या खंडपीठान ती सुनावणेक घेवपाक न्हयकार दिलो. न्यायाधीश सोनक हांणी निरीक्षण नोंद केला ते अशें. कोरोनाच्या फाटभुंयेर बॉम्बे हायकोर्टाच्या सर्क्युलरा प्रमाण फक्त अर्जंट केशीच सुनावणीक घेतले. ही जनहित याचिका अर्जंट कॅटेगरीत येना. परिस्थिती सामान्य जाल्या उपरांत कोर्ट हे याचिकेचेर सुनावणी घेतले. The matter came up before the court, but on account of the notification issued by the Bombay High Court that extremely serious and urgent matters will be taken up, the matter was listed in its normal course, which will probably be at the end of the notification whenever it expires. That the matter will come up, this will be listed again. ट्रायल कोर्टांनी फक्त अर्जंट केशीत सुनावणेक घेवच्यो म्हूण अधिसुचोवणी काडची म्हूण गोवा बेंचान बॉम्बे हायकोर्टा कडेन मागला म्हूण हायकोर्टान वकील आनी संबंधितांक कळीत केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सांग्यार अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचे केशींत बेगीन निर्णय जावचो. आरोपी मेल्विन फर्नांडिसाक खर ख्यास्त जावची, पिडीतेक न्याय मेळचो म्हूण सिटिझन्स ऑफ सालसेतान दक्षिण गोंयचो DYSP सेराफीन डायस आनी मायना कुडतरी पुलिसेक निवेदन दिलां. सुदीन परत केन्नाच मंत्री जावचो ना. BJP सरकारांत तो मंत्री आसचोच ना. BJP कडेन 27 आमदार आसात, ते शिवाय दोगांचो तेंको. फुडले वेंचणुकेंत BJP स्वबळार देंवतली म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत धारबांदोडे प्रचार सभेंत उलयला. PWD मंत्री दीपक पावसकरांनी सुदीनाक तासलो. सुदीनान खंय PWDचेर पयसो केलो. सुदीन ढवळीकर फुडल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात मंत्री हो केन्नाच आसचो ना. ह्या काळ्या दगडावरची रीत आसा. तो थोड्या जाणांक सांगपाक लागला कितें म्हणून ना आपले खंय उलाप जाला आनी परत एकदा आपूण वचपाचो आसा. सगळ्या गोंयकार जनतेक आनी ह्या धारबांदोडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक हांव ठामपणे सांगता, सुदीन ढवळीकर हो परत मंत्री जावपाचे विसरात. हो मंत्री जावपाक शकना. भारतीय जनता पार्टी सक्षम आसा आपल्या स्वताच्या पायाचेर. आज भारतीय जनता पार्टी कडेन 27 स्वताचे आमदार आसात. आमकां अजून सपोर्ट केल्ले आमचे अजूनय 2 आमदार आसात. फुडल्या 2022च्या इलेक्शनाचेर सांगता, भारतीय जनता पार्टी स्वबळाचेर इलेक्शनां वयतली आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आधाराचेर 2022च्या निवडणुकेक परत एकदा आमचेच सरकार, भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार येतलें. ही काळ्या दगडावरची रेस आसा.
PWD मंत्री दीपक पावसकारानूय सुदिनाक बरोच तासलो. सुदिनाची 18 वर्सांची कुंडली खंय ताचे कडेन आसा. प्रॉपर्टी घेतल्या ते सुदू बरोबर जे अडवटायज घेवन तेची प्रॉपर्टी अडप केल्ली आसा. थंय बरोबर PWDची पायपलायन सोडलेली आसा. आमी पण ती हाडयल्या. तुमकां जाय जाल्यार प्रूफ दिता हांव LTI बरोबर. असो सुनील ढवळीकर हो आमच्या समाज कार्या भितर फिट ना. हेणी फक्त पुण्या वचून प्रॉपर्टी करपाची. हे सुनील ढवळीकराक मायनिंगाचो गंध खबर ना. हेणी फक्त PWDचेर पयशे केल्या आणि कांयच केलें ना हेणी संवसाराक. बरी अवस्था आसलेली जाल्यार हे टँकर मुक्त करपाक आसल्यो आमच्या 40 मतदारसंघाच्यो मागीर उलोवपाक आसुल्ले. अजुनूय ताका हांव सांगूंक सोदतां तूं खंय समज म्हाजे कडेन उलोवपाक यो हांव तुजी कुंडली काडटा म्हूण हांव 18 वर्सांची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. राज्यपालाक कांयच काम आसना. खावन पिवन सुसेगाद. जम्मू काश्मीराचो राज्यपालाचे दीस वायन पिवंक गोल्फ खेळूंकूच वतात. कोणाच्योच कटकटी केस्तांवां नाका. आरामात रावपाचे. आदलो जम्मू काश्मीराचो सद्याचो गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलीक उत्तर प्रदेशांत बागपतांत एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन हें उलयलां. ताचें क्लिप सद्या व्हायरल जालां. गवर्नर से कोई काम नहीं होता. कश्मीर में तो जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है. बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से रहते हैं, किसी झगड़े में पड़ते नहीं. मुझे बिहार में भेजा, मैंने कोशिश की वहां शिक्षा में सुधार करने की. ऐसे ऐसे कॉलेज थे, 110 कॉलेज थे नेताओं के, जिनमें एक भी अध्यापक नहीं था. बीएड का दाखला करते थे, 30 लाख रुपए देते थे, इम्तिहान करते थे, डिग्री दे देते थे. मैंने सारे खत्म किए वो और एक सेंट्रलाइज इम्तिहान कराया. वाळपय चर्चीचो पाद्री फादर डॅनियल आफोस एक्सिडेंटांत गेलो. हिट अँड रन केस. 4 व्हिलर पाद्रीच्या 2 व्हिलरीक मोखली आनी गेली म्हूण थळावे सांगतात. पाद्रीक बरोच मार लागिल्लो. आरोपीक धरात म्हूण लोक पोलीस स्टेशनार पावले. इतले मजगतीं वास्को बिट्स पिलानी हायवेर एक्सिडेंटांत गाडयेन चलत वचपी दोगांक मारले. पोलिसांनी ड्रायव्हराक धरला. कथीत बेकायदेशीर मायनिंगाचे केशींत मायनिंग एसआयटीन दिनार तारकाराचे कचेरेची झडती घेतली. तारकार जामिनाक गेलो. ताणें मडगांव स्पेशल कोर्टा मुखार अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घालो. अर्जाचो निकाल लाग मेरेन कोर्टान तारकाराक अटके पासून अंतरीम थाकाय दिल्या. मायनिंग एसआयटीक नोटीसय काडल्या. 19 मार्चाचो वास्कोचो शिगमो रद्द. शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष शेखर खडपकारान जाहीर केलें. समितीची पालिके बरोबर सकाळीं बसक जाली. भुरग्यांनी 1000 मोडून चित्ररथ केल्यात. तयारी केल्या. सरकारान तांकां भरपाय दिवची म्हूण खडपकाराची मागणी. सरकारान कोरोनाचे परिस्थितींत लोकांची गर्दी नाका म्हणिल्ल्यान वास्कोचो शिगमो रद्द. शिगमोत्सवाची परेड आसा फ्लोट्स ते 18 तारखेक करपाची काय ना करपाची. सध्याची जी परिस्थिती आमी कन्सिडर केली. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी एपिडेमीक एक्ट जो आसा पळय तांच्यांनी सद्याची ते कोरोना डिसीज जो आसा हेज बीन डिक्लेअर्ड एज एपिडेमीक म्हणून तांच्यांनी एपिडेमीक एक्ट इनवोक केला. आनी तशेंच ही आमची एरिया पळय जाल्यार हांगा रेल्वे स्टेशन आसा, पोर्ट आसा, एअरपोर्ट आसा. हे सगळ्यो गोश्टी कन्सिडर करून आमी डिसायड केला की फ्लोट परेड जी 18 तारखेक आशिल्ली ती कॅन्सल करपाची. पण लोकल कमिटीन आमच्या आयचे लोकल कमिटीन आमच्या अध्यक्ष आसा म्हणटा तो आमचो चीफ ऑफिसर आनी सगळे गायडलायना प्रमाणे जशें पळयना की खरोखरच हे जे कोरोना व्हायरस आसा ते म्हणजे घातक आसा. आमी डिसिजन घेतलेलें आहा की परेड ही आसचें ना. जाल्यार म्हाका सरकाराक सांगून दिसता की खुबश्या जाणांनी चित्ररथ केल्लेले आहा, रोमटा मेळाची तयारी केल्लेली आहा आनी ते हांगासर चडशे जाण प्रायज मेळटा म्हणून येना जाल्यार ते येता की आपलें प्रदर्शन करता, आपली गांवची आमची शिगम्याची आमची हिंदू धर्माची संस्कृतीचें प्रदर्शन करता. जाल्यार तांकां सरकारान काही ना काही कितें तरी अनुदान दिवचें. तेंच्यांनी चित्ररथ केला आनी बाकीची कितें तयारी केला तेंचे हे सरकारान हेजेर विचार करचो. इतल्यानी बुलेटीन इतल्यार सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.